संविधान हमारा, आजादी, अधिकार हमारा, आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तुम जो भी कर लो आजादी, तुम कुछ भी कर लो आजादी। जंतर मंतरचे सद्याक प्रदर्शन चालू आसा। सोनम वांगचूक हांकां 19 तारखेक तांकां सफदरगंज हॉस्पिटलान एडमीट केले। ज्या रितीन एडमीट केले ताजेर प्रश्नचिन्ह नक्की निर्माण जाता। बट CJPन कॉल आउट केल्लो हो प्रोटेस्ट आयज नेशन वायड प्रोटेस्ट जाल्लो आसा। यूथ आर पार्टिसिपेटींग इन दीस रायट नाव। आमच्या गोंयांत सुद्दां जे पीसफूल प्रोटेस्ट आनी मार्च फ्रॉम मिरामार टू आझाद मैदान पळोवपाक मेळटा। आमच्या बरोबर सिद्धेश भगत बाब आसा। सिद्धेश, आयज ह्या प्रोटेस्टाची म्हाका दिसता सुरवात खूब पयलीं जाल्ली म्हणपाक शकता, पूण एक ताजो पडसाद आयज गोंयांत सुद्दां दिश्टी पडटा। कशें पळयता तूं? एज अ यूथ म्हाका दिसता सद्या तरी नेशन वायड हो जो प्रोटेस्ट आसा तो बेजिकली एक फक्त दिल्ली पुरती उरूना, वो पुराय देशभरात जाला। आनी युथाचे इश्यू अनएम्प्लॉयमेंट जावं, नीट पेपर लीक जावं, बाकीची गोष्टी जावं, ह्यो फक्त दिल्ली ना पुराय देशान आनी स्पेशली गोंयांत तर इतली परिस्थिती बिकट जाला की अनएम्प्लॉयमेंटाचो डेटा येना सरकारा कडेन। सो आयज जे तरणाटे तुका हांगा दिसता ते फक्त कोणी 500 रुपया किंवा 1000 रुपया दिवन हाडिल्ले यूथ न्ही, जेंकां दूख जाला, जेंकां त्रास जाला, जे भोगतात सद्या जॉब नाशिल्ल्या कारणान लाचार जाल्ले आसा आमी। एक्चुअली लाचार जनता पार्टी जाला आमी सद्या पळोवपाक गेले जाल्यार। म्हाका दिसता बेजिकली एज अ यूथ खूब जाण लोक अशें पळोवपाक मेळटा की फक्त हो प्रोटेस्ट हेज्याकी मुखार चलतलो, हितून दुबाव कांयच ना। बरोबर, मुद्दे म्हाका दिसता मुद्दे खूब म्हत्वाचे आसा जे मुद्द्या वयल्यान सुरू जाल्ले। सोनम वांगचूक हांचे जर दोन मुद्दे, एक तर धर्मेंद्र प्रधान हांचे जे राजिनाम्याची गजाल आसा आनी खंय ना खंय तरी जबाबदारी आमी म्हणटात, आनी कोणी तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आसता किंवा कोणी तरी ताजेर आन्सर करपाची गरज आसता। ते सदांच सरकाराची बाजू आसता, कारण सरकारान हाजेर एक्चुअली लक्ष दवरपाक जाय आशिल्लें, पूण सरकार अजून पर्यंत उलयतना एकूय शब्द दिश्टी पडना। सो ह्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो आयकता तरी कोण अशें दिश्टी पडटा तुका? बेजिकली पळोवपाक गेल्यार आयज जेन्ना आमी न्यूजार पळयताले जेन्ना तेमी सांगला की नड्डा आनी अमित शाहची आनी धर्मेंद्र प्रधानाची मिटींग चालू जाल्ली की अर्द वर सुमार, समज रिजायन करपाचो आशिल्लो, तांकां लोकांचें पडून वचना, तांकां युथाचें पडून वचना, तांकां एम्प्लॉयमेंटाचें पडून वचना, तांकां लिटरेचराचें पडून वचना, तांकां खंयची स्टेट नॅक जिखतली आनी स्टेट दवरून उरतली हेजे बद्दल आसा। कित्याक काय म्हणल्यार आयज तुमी समज चिंतता की आमी तेंचे पल्सीस दामतात जाल्यार आमी तेंचे पल्सीस दामना, पूण इनडायरेक्टली आमी आमचे युवाचे पल्सीस दामून तांकां भायर हाडटात, तांकां जागृत करतात की फक्त इव्हेंट पुरती, प्रोग्राम पुरती आनी फेस्टिवल पुरती आतां युवा उरूना। युवा उरला जाल्यार आयज रस्त्यार देंवोन झगडी चालू आसा। कित्याक काय म्हणल्यार बेजिकली अशें दिसता की आमी प्रेजेंटली धर्मेंद्र प्रधान एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार धर्मेंद्र प्रधाना बरोबर फूल कॅबिनेट रिजायन जावपाची गरज आसा। एक चायवालो समज देश चलयता जाल्यार तुमी कितें म्हणपाक शकता, आयज PhD इंजिनियर एस्ट्रोनॉट जाल्ले आसा, ते तांकां चलोवपी एक चायवालो आनी धर्मेंद्र प्रधानाचे एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन विचारपाचे खरें कितलें जेन्युइन आसा ते। डू यू थिंक दिस मुवमेंट जे आसा पळय आतां सद्या सुरू जाल्लें आसा नेशन वायड, गोंयांत सुद्दां ताची एक आतां एक पडसाद दिश्टी पडटा। आयज ज्या तरेन हे संख्या दिश्टी पडटा, यूथ भायर सरिल्ले आसा, तो नेशन वायड एक बदल जाता, चेंज जाता? डेफिनेटली नेशन वायड समज बदल नाशिल्लो जाल्यार आयज तांकां टियर गन आनी गॅस हे सोडपाक पडनाशिल्लें। आयज अशी परिस्थिती जाली की युथांक अर्द वर पयलीं सांगलां की तुमचें परमिशन कॅन्सल करता म्हणून। म्हणल्यार फक्त सेंट्रल गव्हर्मेंट भिवना जाल्यार स्टेट राज्य गव्हर्मेंटूय भिवन परमिशन कॅन्सल करता। अरे ते सादे मार्च काडटाले, कॅन्डल मार्च, तेंच्या हातीन गन आनी फातर ना, ते फक्त जे नेसेसिटी आसा तेजे बद्दल मुद्दे मुखार घालतात, ते मुद्दे मुखार घालपाचें परमिशन तुमी काडटा। म्हळ्यार इनडायरेक्टली जो हो कॉन्स्टिट्यूशन आसा जेजेर आसा की फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन आनी फ्रिडम ऑफ स्पीच खंय तरी काबार करता सरकार। देव बरें करूं सिद्धेश बाब, तुमचे कडेन उलोवन खरेंच बरें दिसलें। रेडी प्रोटेस्ट फ्रॉम मिरामार टू आज़ाद मैदान तक ये अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे साथ यूथ के साथ साथ वेरी यंग लेडी भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम वेलकम सबसे पहले। और क्या लगता है मैडम, ये जो आज जो प्रोटेस्ट दिख रहा है, यूथ बाहर निकल रहे हैं, जवान बाहर निकल रहे हैं, तो इसका रीज़न तो हमें पता है कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर जो कुछ भी हो रहा है जहाँ जवाबदेही नहीं हो रही है उसके ऊपर है, तो आपको क्या लग रहा है? I think that of course this is in itself absolutely fantastic. Lots of cities around India have had a protest like this. Goa, Panjim is also very important that it's being done. I think people like me who are another generation are here in support of the youth. And to me that is very important. We are here to support the youth.
लेकिन एक मैडम दिख रहा है हमें कि बहुत सारे जब हम जवाबदेही की बात कर रहे हैं सरकार सुन नहीं रही है। क्या सरकार को सुनना नहीं है? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि इतने सारे यूथ नेशन वाइड प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड दिस इज द हाई टाइम जहाँ पे सोनम वांगचुक को जिस तरह से हिरासत में लिया गया या फिर अस्पताल में एडमिट किया गया वो भी एक क्वेश्चनेबल है। क्या लगता है मैम? मुझे लगता है कि ये पूछने वाली सवाल भी नहीं है बिकॉज एवरीबडी नोज व्हाट द गवर्नमेंट इज। एवरीबडी नोज, एवरीबडी इज हियर टू प्रोटेस्ट इट बिकॉज ऑफ दैट। So are we surprised? The protest is because it's a failing government. Government is doing nothing. That's why we are here. बदल होगा? I hope बदल होगा. इसलिए तो हम सब आए हैं, बदल होने के लिए. Hope for the best, ma'am. Thank you very much. सद्याक प्रोटेस्ट आमकां दिश्टी पडटा जाचो म्हाका दिसता खरेंच गोंयान एक वेगळे तरेचो प्रोटेस्ट फर्स्ट टायम ह्या लेवलचेर आमकां पळोवपाक मेळटा. आमच्या बरोबर फ्रांसीस बाब आसा. फ्रांसीस, इन सपोर्ट ऑफ सोनम वांगचूक आज म्हाका दिसता खूब मोठी गजाल आसा जनपथाचेर और दिल्लीच्यान जे आमकां आवाज आयकुपाक मेळटाले आयज सकाळच्यान प्रोटेस्टाचेर ज्या तरेन लाठीचार्ज जाल्यो किंवा 2 दीस पयलीं जशें सोनम वांगचूक हांकां ज्या पद्दतीन हॉस्पिटलान सफदरगंज हॉस्पिटलान एडमीट केले गेले ह्या सगळ्याचेर क्वेश्चन तर नक्की जाता. बट ह्या तरेचो जेन्ना आवाज जाता आणि अशा तरेचे लोक यूथ भायर सरता समथींग इज चेंजींग. अ लॉट इज चेंजींग. एक म्हणल्यार इतले दीस तो प्रोटेस्टार बसलेलो आमचे एक अपेक्षा आसली सरकारा कडेन की सरकार तेंचे आयकतले आनी धर्मेंद्र प्रधानाक रिजायन करूंक लायतले. पूण धर्मेंद्र प्रधानाक रिजायन करूंक ना आनी ज्या भाशेन आमचे विरेश बोरकाराक तेणी उखलून भायर काडलेलो TCPन तेज्याहून वायट भाशेन तेणी तेका रातच्या सकाळच्या हितून भायर काडून भायर मारलेलो. आतां यूथ पळय हा, जेनझी पळय हा, तो सारको म्हणजे सारको बेजार जाल्या आनी आमी हें सोडचेच ना. सो दीस इज ओनली गोइंग टू ब्लो अप. आतां लोक पळय म्हाज्या हिसाबांनी आमी उलो मारलेलो लोकांक येयात म्हणून सगल्यांनी आमी उलो मारलेलो आनी दॅट हॅज गॉन व्हायरल ऑन इंस्टाग्राम. आनी आमच्या हिशोबांनी हिंगा आयज 500 लोक ऑलरेडी येयला आनी आजुनी लोक ऑफिसांतलो भायर सोदता, आजुनी लोक कामांतलो भायर सोदता. we are expecting at least 5,000 to 10,000 people to show up for this protest. बट तुका दिसता हातूर चेंजीस जातले बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर द लॉंग की सरकार आयकतले पूण सरकार आयकपाचें कित्याक नांव घेना काय? चेंजीस आमी करूंक लायतले सरकाराक दे डोंट हॅव एन ऑप्शन नाव. एक पावट आमी हिस्ट्रीन पळयला यूथ पळय केन्ना भायर सोदता तो आनी ह्या एजीचो पळय यूथ फाटल्यान तुमी भुरगे पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें ह्या एजीचो यूथ पळय भायर सोदता तेन्ना सरकार हालतलोच. आनी गोंयांय हें जालां. There was the student union agitation that happened and many agitations that happened. When this category of people come out on the road, हे तुम्ही भुरगे आमच्या फाटल्यान पळयल्यार हो कॅटेगरी भायर सोदता पळय तेन्ना सरकार कितें सरकाराचो पांय घालतलो. सो म्हाका दिसता एक अंदाज नाशिल्लो ह्या रॅलीचो किंवा ह्या प्रोटेस्टाचो आनी तुमी पळोवपाक शकता पुलीस हांगासर डिप्लॉय केल्ले आसा वाटेक अँड ह्या प्रोटेस्टाचे जो एक रूप आसा तो म्हाका दिसता खूब मोठो जाल्लो आसा. मिरामारच्यान जे आझाद मैदान आसा थंय पर्यंत हो प्रोटेस्ट सद्याक वॉक प्रोटेस्ट आसा, पीसफूल प्रोटेस्ट आसा. नेक्स्ट स्टेप कितें घेवपाक जाय अशें तुमकां दिसता बिकॉज दीस इज नॉट अ जेनझी इट इज तितूर मिलेनियल्स और बाकीचे सुद्धा जे घटक आसा ते सुद्धा जॉईन जाताना दिश्टी पडटा. हांगासर बुजुर्ग आसा ते सुद्धा जॉईन जाताना दिश्टी पडटा. कितें दिसता तुका? जाला कितें पळय when this protest started it was only about the people who were giving the NEET papers and it was about people who were giving these competitive exams and they were being troubled because the exams were being cancelled, paper leaks were happening. But there is an overwhelming anger. लोक बेजारले की काय जॉब्स ना आनी काम ना लोकां कडेन, फ्युचर दिसती पडना भुरग्यांक आनी हें पळय आहा तें आख्खें भायर सरोंक लागलां आमच्या युथान. आनी जालां कितें प्रोटेस्ट चालू केल्लो पळय तेन्ना आमी इतलेंच मागलेलें की होकत नीट पेपराच्याक लागून धर्मेंद्र प्रधानान हें दिवचें म्हणून रेजिग्नेशन. काळान कशें जातालें एक रेल्वे एक्सिडेंट सुद्धा जालो जाल्यार रेल्वे मिनिस्टर रिजायन जातालोच. लाल शास्त्री आमचो रिजायन जाल्लो आनी व्हडले व्हडले लिडर रिजायन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन तेणी रिजायन केल्लो. पूण आमच्या हिंगा कितें जालां कोणाकूच या सरकारान मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जायना. आनी 3 दीस आदी पळय हें पळय जाल्लें पळय तेन्ना
when Sonam Wangchuk was picked up and taken, there was a very clear change in the narrative. The narrative became की आता आमकां मोदी हटाव आणि देश बचाव हे नॅरेटिव्ह तेणी चेंज केलें, लोकांनी चेंज केलें. दिपकेन चेंज करूंक ना, कॉक्रोच जनता पार्टीन चेंज करूंक ना, लोकांनी हो नॅरेटिव्ह चेंज केलो आणि म्हणूंक लागले की पुरो जाला आमकां हो सरकार. बरोबर बरोबर. देव बरें करूं फ्रांसीस बाब, देव बरें करूं. आमच्या बरोबर रामा बाब आसा, रामा कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करतले. रामाक तुमी फाटल्या दिसांनी पळयला आसतले वोकल जातना गोंयच्या इश्यूंचेर. रामा, एक एज्युकेशनिस्ट, एक सायंटिस्ट जाका एक अशे तरेचे ट्रिटमेंट मेळप, ताका हॉस्पिटलान जरी एडमीट करपाचो आसा जाल्यार एक ताका पद्दत आसताली जी लोकांनी सुद्दां पळयली की ज्या पद्दतीन जाला सगळ्यो गोश्टी. दॅट इज वन थिंग. अगेन ज्यो मागण्यो आसात त्यो सुद्दां खंयसरूच इनवॅलिडेशन म्हणूं शकना. नीट पेपर लीक, भुरगे मरतात आणि ताज्या खातीर कोणी तरी जबाबदेही आसता, कोणी तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप आसता आणि समाजान बरें जावपाक जाय म्हणून. आयज हो प्रोटेस्ट तूं पळयता एज अ यूथ, तुवें खूब यूथ हँडल केल्लेले आसा. प्रोटेस्टा बद्दल पयलीं सांग आनी ह्या मुद्द्याचेर कशें पळयता. म्हाका आज एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार तोंडार सुद्दां हांसो येयल्लो आहा की एक उर्बारी येता म्हणून. आमी सदांच म्हणटा गोंयकार जे आहा पळय न्हिदलेले आहा, यूथ न्हिदलेले आहा. जर तर यूथ न्हिदलेले आसा जाल्यार हे फाटले कितें आहा तें पळयात. आज तुम्ही पळयला आसतलें की सगळे यूथ भायर सरलेले आसात आणि यूथ पळयता, यूथ भायर सरता म्हणल्यार हे टायमाचेर यूथ भायर सरलेले आसात जंय ह्या देशा खातीर गरज आसा. आणि आज सोनम वांगचूक जे भाशेन उखलून व्हरलेलो आसात, एक्चुअली पळय सिव्हिल ड्रेसान आयिल्ले, पुलीस सुद्दां स्वता येवन सिव्हिल ड्रेसान पुलीस येता थंयसर चादरी गुटलयता आनी ताका व्हरता. अक्षरशः दुर्दैवाची गजाल. कित्याक लागून भिवपाक जाय ताका? तेणी आपली जान कुर्बानी केला भुरग्यां खातीर. म्हाका दिसता हो सरकार तांकां भियेल्लो आहा आणि आयज जे प्रेझेंट करंट सिनारियो जो दिल्ली चल्लोलो आसात, अक्षरशः भुरग्यांक लाठीचार्ज जाता. कोणाचे फोडलेले आहा, कोणाचे फोडलेले आसा, कोणाक रस्त्यार धरून मारलेलो आसा. जस्ट म्हायती दिवपा खातीर सांगता, आयज सकाळच्यान जो जनपद रस्त्या वयल्यान पार्लमेंटार वॉक आशिल्ली, पिसफूल वॉक जी कॉल आउट केल्ली, थंयसर आयज लाठीचार्ज जाला आणि ताज्या उपरांत डिसबर्स करपाक मजबूर केल्ले आसा भुरग्यांक. कारण हजारांनी भुरगे थंयसर आयज जमा जाल्लेले आमकां सकाळच्यान म्हायती मेळटाली. आणि दिपके तशेंच बाकीच्यांक खूब जाणांक डिटेन केल्ल्याची खबरी सुद्दां आयकुपाक येता. सफदरजंग हॉस्पिटलान जेन्ना जे सोनम वांगचूक जे आसा तांच्यांनी सुद्दां एक प्रेस रिलीज करून सांगिल्लें आसा की आपले हेल्थ जर बरी आसा जाल्यार आपूण थंय वचपाक आपल्याक जर परमिशन दिवचें. ह्या लेवलचो प्रोटेस्ट सद्याक नेशन वायड जाता. येस रामा. एकूच गजाल सांगू सोदता की लक्षात घ्या, हांव परत परत सांगतालो की नेपाळाचें सिच्युएशन भारतान हाडी नाका म्हणून. आणि आज तीच परिस्थिती फुड्यान दिसून येता की 20 भुरगे जे आहा पळय, 20 भुरग्यांनी सुसायड केला. हांव सुसायड केला म्हणना, हे 20 भुरगे जे आहा पळय सरकाराक लागून सुसायड केला. इट इज अ डायरेक्ट सेइंग दिस इज अ मर्डर. द सेम सिच्युएशन हॅज हॅपन इन नेपाळ. सो हांव इतलेच गजाल सांगता, नेपाळाचें कितें चिंतून आनी सोचून ह्या सरकारान जे आहा पळय तें एक्शन घेवपाचें आनी ताका रेजिग्नेशन दिवपाचें. ना जाल्यार ज्या भशेन जंतर मंतराचे लोक गेल्ले आहा, फार्मर्स 25,000 ट्रॅक्टर घेवन आयज मार्च करता हांगासर दिल्ली. म्हणल्यार तुमी विचार करात की पूर्ण भारत आहा पळय ते एकठांय जावपाचें आसा. आणि हे सिच्युएशन नरेंद्र मोदी सरकाराक आणि ह्या गव्हर्मेंटाक मारक पडटलें अशें म्हाका दिसता. यूथ जागे जाल्ले आसा, यूथ भायर सरलेले आसा आणि द चार्ज ऑफ द नेशन विल बी टेकन बाय द यूथ ऑफ दिस नेशन. जे आसा तांकां सारकी दिशा दिवपाची गरज आसा. आमी मागिना खंयसरूच हिंसा जावपाक जाय किंवा बाकीच्यो गोश्टी जावपाक जायना, हाजे केअर युथांनीच घेवपाक जाय. नेपाळ सारखे कंडिशन हांगासर जावपाक दिवपाक जायना, हाजे सुद्दां हे युथांनी घेवपाक जाय. खरें कोणाकूच वायलन्स जाल्लो आवडचो ना. पीसफूल प्रोटेस्ट जातात आणि आयज सुद्दां हांगासर आमकां मार्च पळोवपाक मेळटा. जो पीसफूल मार्च आसा फ्रॉम मिरामार टू जे आझाद मैदान आसा. देव बरें करूं रामा बाब, तुमी उलयले म्हणून. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. आजादी हम कुछ भी कर लो, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद. आमच्या बरोबर सेसील आसा आणि म्हाका दिसता हो प्रोटेस्ट जो आसा जो इन सपोर्ट ऑफ सोनम वांगचूक तशेंच जे आयज प्रोटेस्ट जाल्लो आसा आणि ज्या तरेन जे यूथ जमा जाल्ले जे जनपद रोडाचेर तांच्या बरोबर जे कितें जालें हे सगळें आमी पळयलां आसतलें. सेसील, हो तेजो पडसाद आमकां गोंयांत दिश्टी पडटा सद्याक. समथींग इज चेंजिंग. Yes, of course it is changing, because if you see that the education department even in Goa is in a very bad state. Nor does the director of education listens to the people, nor does he listen to the principals, nor does he listen to the PTAs, nor does he listen to anyone. And we have seen that during our fight regarding no schools in April also. So the education system here in Goa is in shambles, and all over the country it is in shambles. So we can see that after the NEET leak that has happened and so many other main exams, today's
students' parents, they put crores and crores of rupees into making their children like educated so that they can reach somewhere. And when it comes to time of exams, when leaks happen, only those parents know what pressure it goes through. And those children who give up their whole life, like, you know, to do this exam, and when it doesn't succeed, they end up suiciding. So 17 students suiciding is no joke. In other countries, even one person dies, they resign from the top head. There was a time in India also, they used to take responsibilities, the leaders used to. Of course, those leaders used to take. But today, the BJP Hukumshai that is there, the dictatorship that is there, they are not holding anyone accountable. So when you are at the top head, when somebody down below falls, if your family falls down below, you have to step down. And this is what we are asking, that Dharmendra Pradhan has to resign. It's a shame, and somebody else new has to be coming in his place, because he has failed as the Union Minister of Education. But what do you think, Cecil? It is almost 23 days right now, आणि अजूनपर्यंत त्यांच्या कानार मनार काय पडिल्ले दिश्टी पडना सरकाराचेर, काय रिप्लाय येनाशिल्ले. आयज खंय तरी कोण तरी संसद भवनान वचून एक पत्र दिता आणि आमच्यो मागण्यो ह्यो आसा हे. सो 23 दीस लागले किंवा म्हयनो लागलो ह्यो सगळ्यो गोष्टी करपाक. I mean, we have seen even the previous Prime Minister Indira Gandhi, she has broken fast of people who have been fasting for certain kind of change. But to see our PM who can go to Australia, who can go to any country, meet people, but can't meet the family of the people who are affected, can't meet the youth who are protesting at Jantar Mantar. How difficult it is for him to have a dialogue with the youth, because they are educated and he's uneducated, because they will have questions and he will not have answers. I mean, this is how shameful that our democratic right is, where we as citizens voted you to that place, so we are bound to ask you those questions, and you are running away from this question. This shows your cowardness towards facing anything. सो सिजील, तुका कितें दिसता, वॉट नेक्स्ट? आतां सगळे भुरगे एकी कडेन आयिल्ले आसा, इतलो व्हडले आमकां क्रावड दिश्टी पडटा, आयकतले सरकार? See, I think so. This is a protest which is happening all over the country today. We have seen that the youth, how they are beaten up. How today lots of messages were coming. Cecil, where there's a protest happening, I want to participate. People who never wanted to participate also started deciding to come out, because it is the children's future, the youth's future, and our government is taking the youth and everything in the education department for a ride, because they want to be uneducated so that they can rule. They do not want educated youngsters coming out forward, and when they ask questions they become anti-nationals. How? Isn't it not a democratic right to ask questions, to protest, to go on hunger strike, to fight for the children who have passed away? There are so many stories which have still not come out. Those parents who are reaching and telling their stories, we are getting to know, but it's so sad. I'm a mother, I have a 15-year-old son. If something happens to me because of an education system, I will like curse the education system and whoever in power. गोंयान आमकां नीट जेन्ना कोण एग्जाम करता न्ही, तांच्या फॅमिलीचेर, आय एम नॉट सेईंग ओनली द स्टुडंट, पुराय फॅमिलीचेर जो प्रेशर आसता न्ही, तो फक्त त्या फॅमिलीक खबर आसतलो. हे अंडरस्टँड जाया. कोण जर डॉक्टर जाला जाल्यार तांकां विचारा, कोण जर आनीक खंयचे जर प्रोफेशनल जर स्टडीज केल्ली आसा तांकां विचारा. नीट एग्जाम करप हे कितले म्हत्वाचें आसा तें. सुशील, थँक्यू व्हेरी मच. आनी म्हाका दिसता हो प्रोटेस्ट आयज ज्या तरेन सक्सेस जाल्लो आसा, द क्रावड यू आर सीइंग, म्हाका दिसता खूब म्हत्वाचें आसा की ह्या गोंयान अशा रितीन कॉल आवट केल्या उपरांत लोक येता, आनी ह्यान फुडें ह्यो गजाली जर कंटिन्यू उरलो जाल्यार सरकाराक खंय ना खंय तरी बो डावन जावचो पडटलो. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. राइट नाउ वी आर एट पेंजिम और इनकलाब जिंदाबाद के नारे यहाँ पे लग रहे हैं. एंड मुझे लगता है कि काफ़ी सालों बाद ऐसा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है गोवा में. एंड दिस प्रोटेस्ट इन सपोर्ट ऑफ सोनम वांगचुक. एंड जो हुआ है आज जनपद पे या फिर दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है, इनका सपोर्ट में यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है. डू यू थिंक समथिंग इज चेंजिंग? समथिंग शुड बी चेंज, एंड शुरुआत हो चुकी है और चेंज करके रहेंगे. लगातार हम हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे. क्या आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपको क्या लगता है? सब कुछ ठीक हो जाएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, बट एक शुरुआत होगी. जिस तरीके से जो माहौल है अभी, सरकार एकदम से किसी भी तरीके की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है.
वो ये ज़रूरी भी नहीं समझते हैं कि हम उस पर कोई बात करें। और बल्कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जिस तरीके से रिस्पांस किया था कुछ सवालों पे, उन्होंने टेररिस्ट बोल दिया था, उन्होंने बोला था कि बाहरी फंडेड हैं और पता नहीं क्या क्या इस तरीके से उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे, जबकि वो खुद कटघरे में खड़े हैं इस वक्त। उनको अपनी जवाबदेही देनी चाहिए, उनको अपनी सफाई देनी चाहिए। और जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड की है उनके लिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला उनकी सॉलिडेरिटी में। तो इस तरीके का जो माहौल अभी बना हुआ है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका इस्तीफ़ा वो दें, क्योंकि कम से कम शुरुआत होगी। क्योंकि अगर हम इस तरीके से चीज़ें सहते रहेंगे तो आज एक मंत्री हैं, कल और होंगे। और सरकार का इस तरीके से रवैया, जिस तरीके से अभी सरकार काम कर रही है, बहुत ज़रूरी है कि लगातार सरकार को झंझोड़ा जाए, क्योंकि फ़िलहाल तो नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके के मूड में हैं बात सुनने के, और कुछ नहीं समझ रहे, वो कोई कुछ बात भी नहीं कर रहा, बल्कि और इल्ज़ाम लगा रहे हैं जनता पर, स्टूडेंट्स पर, और जो लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उन पे भी। तो हाँ, मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है, हमें लड़ते रहना है जब तक सरकार झुकती नहीं है तब तक। आपको क्या लगता है कि स्टेप नेक्स्ट क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से इस प्रोटेस्ट को या फिर ये मूवमेंट को आगे लेना चाहिए? मुझे लगता है हम सबको मिलके साथ आना चाहिए और जो लड़ रहे हैं उनका साथ देना चाहिए, जिस तरीके से भी पॉसिबल हो। थैंक यू वेरी मच। तेविसावो दीस सोनम वांगचूक हांचं उपोशण सफदरगंज हॉस्पिटलांतल्यान तांच्यांनी कंटिन्यू केल्लें आसा। ज्यो घडामोडी आसा त्यो सगळ्यांक आमी बदलच्यान सांगीत आसा। परत एक फावट जस्ट तुमकां रिकॅप सांगता। 23 दीस पयलीं जेन्ना कांय मुद्दे घेवन सोनम वांगचूक, दिपके तशेंच तांचे सपोर्टर्स आसा तांच्यांनी सोनम वांगचूक हांच्यांनी आमरण उपोशण सुरू केल्लें आनी ताचो 23वाो दीस। पूण 19व्या दिसा तांकां ज्या तरेन ज्या पद्दतीन सकाळीं 7 साडेसातांक सुमारा हॉस्पिटलान एडमीट केलो, ती पद्दत क्वेश्चनेबल आसा। ताजेर क्वेश्चन करप खूब गरजेचें आसा आनी क्वेश्चन करप ज्या सिस्टमीचेर आनी सिस्टमीच्या वर्किंगाचेर हो हक्क आसा हें सगळ्यांक खबर आसा। सो क्वेश्चन करप खंयसरूच कोणाकूच दुबाव ना। आनी त्याच फाटभुंयेचेर आयज जेन्ना दिल्ली हांगासर प्रोटेस्ट रामलीला मैदान तशेंच जे जंतर मंतराचेर तशेंच जनपद हांगासर प्रोटेस्ट जालो, लाठीचार्ज जाले, हे सगळे आमी पळयले। आनी त्या फाटभुंयेचेर आयज जेन्ना गोंयान हाका एक सपोर्ट म्हणून राजदीप नायक ताजे वांगडी हांच्यांनी एका दिसाचो उपोशण हांगासर जाहीर केल्लो, त्या प्रमाणे सकाळीं ते सांज पर्यंत अजुनूय ते आझाद मैदानाचेर आसा। आझाद मैदान हे प्रतीक आसा आमचे गोंयचे। आनी गोंयान जेन्ना जेन्ना अशे तरेचो आवाज कोणाकूय इनजस्टिसा अगेन्स्ट काडपाचो आसता, प्रोटेस्ट करपाचो आसता व्हडले, जाल्यार हो एक मैदान जो आसा तो एक प्रतीक म्हणून वापरलो वता। राजदीप बाब, सगळ्यान पयलीं येवकार आनी आयज तुजो एका दिसाचो उपोशण आशिल्लो सकाळ ते सांज पर्यंत। म्हाका दिसता आयज क्वेश्चन विचारप सुद्दां खूब वेगळ्या तरेन जाल्लें आसा। तूं जेन्ना क्वेश्चन विचारता तेन्ना रॉंग तरेन घेवपाचो प्रयत्न करता किंवा रॉंग तरेन तुका पोर्ट्रे करपाचो प्रयत्न करता। ह्या गोश्टीचेर सगळ्यान पयलीं उलोवया। क्वेश्चन विचारप चुकीचें कशें आसा, हांगा क्वेश्चन विचारपाचेंच ना। हांगा जे आमी म्हणटा न्हू, आमकां लोकशाय आसा म्हणून, पूण हांगा लोकशाय फक्त कागदाचेर आसा, हांगा लोकशाय ना, हांगा हुकूमशाय आसा। मग सेंट्रलाकूय हुकूमशाय आनी हांगा हुकूमशाय। जेन्नाच्यान मोदी सरकार म्हणून, मोदी प्रधानमंत्री म्हणून जाला तेन्नाच्यान ताणें इल्लें करून आमकां पयलीं दिसतालें की हो कितें तरी वेगळें करपाक आयला म्हणून। आमी सुद्दां तेन्ना ब्लायंडली ताका सपोर्ट करताले। म्हणजे नोटबंदी जावं, थोडे मुद्दे आशिल्ले जे आमकां काँग्रेसच्या पडनाशिल्ले आशिल्ले, आनी तेन्ना असो हे आवाज जालो की ना, हे काँग्रेस सरकार भ्रश्ट सरकार म्हणून आमी मोदी काडलो। आनी मोदीक जेन्ना हाडटाले तेन्ना आमकां अशें आमच्या साहित्यिका कडच्यान कानार पडटालें, समजा तुमी तर एक फावट तांकां चान्स दिलो हे देश काबार करतले म्हणून। आयज म्हाका तेजी याद जाता, देश काबार करतले म्हणून। तेन्ना आमकां फकाणां दिसतालीं, पूण आयज प्रत्यक्ष आयज कारण हांव जाल्या उपरांत एक वोटिंगाचो रायट आयल्या उपरांत स्वताची तकलेन एक विचार करपाचो हें जालो पळय, तेन्नाच आमकां अशें जालें की तो सरकार नाका हो सरकार हाडया म्हणून। पूण त्या जाणटेल्यांनी सांगलेलें ती आयज याद जाता आनी आयज तंतोतंत खरें जाता। आयज प्रश्न विचारपाक मेळना। आमी प्रश्न विचारून ह्या सरकाराक सत्तेर हाडलेले, काँग्रेसीक प्रश्न विचारलेले। आनी तेन्ना 2012 जेन्ना माध्यम प्रश्न आसलो तेन्ना आमी दिगंबर कामतीक प्रश्न विचारलेले, दिगंबर कामत गेट वेल सून अशें करून आमी, आनी आमच्या बरोबर ते आशिल्ले, आमच्या बरोबर हे जे लेंबडे आसा पळय, लेंबडे जे आयज आमकां फेसबुकाचेर हे करता, धर्माच्यो गजाली सांगता। जेन्ना गोंयाचेर कसले प्रश्न येता पळय तेजेर उलयता तेन्ना आमचो धर्म हाडटा, तेन्ना तूं देव हाडटा, असले हाडटा आनी
खऱ्या विशया कडच्यान भरकट्टा. सो तुजो प्रश्न आसा तो प्रश्न विचारप ना, ज्या दिसा प्रश्न विचारतले त्या आनी आयज प्रश्न विचारपाक लागले. कारण आयजचो तर तूं अपडेट घेत दिल्ली जवळ जवळ लाखांनी भुरगे यंगस्टर. आनी आयज सुद्दां कितें जालें, आयज जेन्ना आमी अपील केलें हेका सोनम वांगचुका खातीर ताणें मरचो न्हू, पूण ताजो एका दिसाचो भार आमी घेवचो म्हणून आमी उपासाक बसले की ताणें तो उपास सोडचो म्हणून. आनी अपेक्षा नाशिल्ली स्टुडंट्स येतले म्हणून. आणि आयज खऱ्यांनीच खूप स्टुडंट भायर सरले चडशे. भायर न्ही, हांव जेन्ना हांगा 9:30 पावलां म्हाज्या पयलीं स्टुडंट्स आशिल्ले. सो हांव म्हणटा की आतां ते आयल्या ते थोड्या वेळान वतले म्हणून. ते 6 पर्यंत आतां आमी उपास आमी सोडला पळय तेन्ना पर्यंत ते आशिल्ले. आनी तांणी येवन कार्ड्सां केलीं, कितें कितें केलें. आनी तांच्या भितरलो तो उत्साह आनी फक्त एका कॉलेजीच्यान आशिल्ले. चवकशी केली तेन्ना खंयचे खंयचे कॉलेजींतल्यान फेसबुकाचेर हाजेर पळोवन आयिल्ले. आतां एक प्रोटेस्ट चालू आसा फ्रॉम मिरामार टू आझाद मैदान पर्यंत. कितलेशेच यूथ, शेकड्यांनी यूथ आज भायर सरलेले आमकां दिश्टी पडटा. बरें, आतां हो प्रोटेस्ट कित्याक आसा जाल्यार एक सामके सिंपल क्वेश्चन्स विचारलेले आसा आनी ताजेर म्हाका दिसता कोणी तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप. आमी सदांच म्हणटा की ल्हानपणान आमकां शिकयतात की बाबा चोरी करपाक जायना, ल्हानपणान आनी अश्यो सिवीक सेन्स आमकां शिकयतात गोश्टी. आनी तातूंत एक आसता की समजा तूं कितें चुकता जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी घे की आपूण केलां आनी तें आपूण सारकें करतलो म्हणून. ही गोश्टी जेन्ना आमकां ल्हानपणान शिकयता तेन्ना आयज नीट पेपर लीक जाता, ताज्या खातीर सुसायड जाता, 17 भुरगे सुसायड करता. सोनम वांगचूक हांची दुसरी एक मागणी आशिल्ली की लडाख हांगासर 6 शेड्युलान घालचें, कारण ताका ताजी जमीन राखपाक जाय. जशें जायते जाण आमी म्हणटा आयज काल आमची गोंयची जमीन राखपाक जाय, सेम हे लडाख जमीन राखपा खातीर तांचो एक हे आशिल्ले. सो ह्यो तेज्यो मागण्यो लेजिटिमेट आसा, ताज्यो मागण्यो खरेंच बऱ्यो आसा सामक्यो. आनी ताजेर क्वेश्चन कित्याक करपाक जाय दुसऱ्यांनी, आनी त्यो मागणी पुराय करपाक इतलो दीस लागप कशें पळयता तुमी? ना, हे सरकार आसा पळय न्हू, मोदी सरकार आनी आमचें सरकार, हे मरे हे काळीज नाशिल्लें सरकार. तांकां काळीज म्हणटा ना, मेला काळजी. म्हणजे मोदीक भुरगीं ना, सो ताका भुरगीं कोणाची मेली म्हणून कसलोच फरक पडचो ना. आनी सत्ते फुडें तांकां कोण मेले म्हणजे सोनम वांगचूक म्हाका दिसता चूक करता की हंगर म्हणजे मरसर बसला, ही म्हाका दिसता तेजी चूक ताणें आतां सोडचो आनी वेगळ्या तरेन करचो. कारण तांकां मेल्लेच जाय. हांकां जर प्रश्न विचारपी मेले जाल्यार तेंचे प्रश्न पयलीं सुट्टा. कारण आमी आयकलां त्या म्हण 111 दीस कोण तरी एकट्यान उपास केल्लो गंगे खातीर आनी तो मेलो. कांयच फरक पडला ना तांकां. तशेंच अशें एक तर ते उपास करून मारा किंवा ते लाठी मारता आनी मारून उडयता आनी तांकां कांयच फरक पडना. सो आमकां आतां करपाक जाय ते आमकां प्रत्येक भुरग्याक जागृत करपाक जाय. आनी खूब वर्सांनी अशी 20-30 वर्सांनी परत हें सुरू जाता, नवी क्रांती सुरू जाता. आनी आयज सोनमान एक पोस्ट घातला, नव्या क्रांतीची सुरवात असो कितें तरी पोस्ट घातला. ही नव्या क्रांतीची सुरवात जाल्या खूब वर्सांनी म्हाकाय भंय दिसतालो की गोंयांतले भुरगे उठतले काय नाका म्हणून. आनी आयज उपासाक जेन्ना हे भुरगे येता आनी आतां हें लायव्ह पळयतालो मिरामारच्यान भुरगे चलता, शेकड्यांनी भुरगीं आसा. सो ही नव्या क्रांतीची सुरवात अशें म्हाका दिसता. आनी एकूच विनंती करता गांवांतल्या लोकांक, हे गांव हो गोंय आमच्या जाणटेल्यांनी आमच्या खातीर दवरलां आनी हे राजकारणी आमकां लुटपाक आनी आमकां नाका आशिल्ले धर्म हेतून बाटपाक सोदता पळय न्हू, आमी ते सोडुया आनी आमी विचार करुया. आमकां कितें करुया, कोणाक मत मारना, आमी विचार करुया हे जे कितें आमकां हे घालता ते सारके दिशेन आसा काय आपले सत्ते खातीर करता, होच विचार करपाची टायम येयला. जेन्ना सुरवात आमी एक पोस्टा वयल्यान एका ग्रुपा वयल्यान और एक इंस्टाग्राम अकावंट वयल्यान सुरू जाल्ली कॉक्रोच जनता पार्टी, तो विचार आयज आमकां ग्रावंडार दिश्टी पडटा. पयलीं अशें जालें की आरे तुमकां 22 मिलियन मेळ्ळे पूण ते ग्रावंडार येवचे ना. आयज ग्रावंडार आमकां तेजी क्रांती दिश्टी पडटा. दिल्ली जाल्या पूण गोंयांत ताजो पडसाद ऑलरेडी थोड्या प्रमाणान म्हणा पूण दिसपाक लागला. पूण ताजो इम्पॅक्ट गोंयाचेर ह्यान फुडें कितलो जातलो हें दिसता तुका? पळय, जेन्ना आमी मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शनाचो वेळ आशिल्लो पळय तेन्नाच मोबायल आयिल्लो आनी तेन्नाच फेसबूक बी म्हाका दिसता तसो आयिल्लो आनी ग्रूप करताले आनी करताले. सो तेन्ना जर सरकार परतुपाक शकता एका त्या फेसबूक ग्रुपाचेर, मागीर तेन्ना आमकां दिल्लेले हे फेसबुकाचेर सांगून दिगंबर कामत गेट वेल सून म्हणून कितें करतले काय म्हणून केलें, करून दाखयलें, सरकार बदलून दाखयलें. आयजूय तो
परिस्थिती येयल्या. आयज जेनझी उठल्या, यूथ उठल्या आनी युथाच्या तकलेन पळय जी तिडक आसा ती जर पळयत जाल्यार म्हाका 110% गॅरंटी आसा हेंची पांयांची माती न्ही सरकपाक लागल्या आनी लोकांक जाणीव जावपाक लागल्या हे आमकां नाका आशिल्ले प्रश्न काडून खऱ्या प्रश्ना वयल्यान भरकट्टा म्हणून. राजदीप, आतां नीटचो प्रश्न आसा ऑब्वियसली जो नॅशनल प्रश्न आसा जो गोंयाकूय रिलेट जाता, पूण अशें गोवा सेंट्रीक जर क्वेश्चन तूं पळयत जाल्यार जे जेनझीज ऑर जे यूथ आहा बाकीचे मिलेनियल्स आहा सगळे एकठांय जातले असो खंयचे प्रश्न आसा? एक दोन जर प्रश्न म्हटले जाल्यार जेचेर इलेक्शनाचेर लढाई जातली फुडें गोंयांत. येस न्ही 39A हो सगळ्यात म्हत्वाचो, कारण 39A फक्त थोड्या हेज्या पुरतो ना, गांवांनी पावला, आमचे गांव नश्ट जायत पडला. तो जर विशय घेतलो न्ही जाल्यार हें सरकार ओडपाक तोच विशय पुरो प्रत्येकान समजून घेवचो पडटा. ह्या विशयाचेर येतले लोक हय 110%. ऑलरेडी हांगासर जे प्रोटेस्ट चालू आशिल्लो तो पावलो. हांव तुमकां विज्युअल्स दाखोवपाक सोदता. ऑलरेडी तुमकां फाटल्यान जे स्लोगन्स आयकुपाक येता हे विज्युअल्स तुमी पळयतात. फ्रॉम मिरामार टू आझाद मैदान ही जी एक सक्सेसफूल पिसफूल प्रोटेस्ट जो हांगासर आमकां दिश्टी पडटा आनी तांचे इन सपोर्ट ऑफ सोनम वांगचूक आमी मे ह्या म्हयन्यांतल्यान एक इंस्टाग्रामाचेर जो अकावंट सुरू जाल्लो ते अकावंटा वयल्यान क्रांती आयज ग्रावंडाचेर दिश्टी पडटा. ताका जेन्ना सोनम वांगचूक हांच्यांनी आपलो सपोर्ट दाखयलो आनी ते अमरण उपोशणा खातीर फाटले 23 दीस पयलीं सुरू केल्ले आनी आयज 20 तारखेक जंतर मंतरा वयल्यान जे संसदेचेर वॉक आशिल्लो ते ताका सपोर्टा खातीर आयज हे सगळे आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या तरेचो प्रोटेस्ट आनी फर्स्ट टायम यूथ एकी कडेन आयिल्ले दिश्टी पडटा. युवा वर्ग जे आसा ते आपूण स्वता जावन फुडें आयिल्ले दिश्टी पडटा. हो प्रोटेस्ट सद्याक फक्त दिल्ली पुरतो व्हरूंक ना, नेशन वायड असो प्रोटेस्ट दिशिल्लो आसा. तांचे जे स्लोगन आसा ते आयकुपाक मेळटा. आमी वदळच्यान पळयताले की ज्या तरेन हो प्रोटेस्ट चलिल्लो आसा हो मिरामारच्यान सद्याक आझाद मैदानाच्यान ऑलरेडी एंट्री घेतिल्ली आसा. तुमी पळोवपाक शकता ज्या संख्येन सद्या जे यूथ आसा ते एकठांय जाल्ले आसा आनी आझाद मैदानाचेर आपलो एक आवाज घेवन आयिल्लो आसा. इन्कलाब जिंदाबादचे नारे आनी जे धर्मेंद्र प्रधान हांचे जे रेजिग्नेशन आसा ते मागपाचे प्रयत्न हांगासर करता विथ प्ले कार्ड्स आनी बाकीचे गोश्टी. आमी तुमकां बाकीचे विज्युअल्स दाखोवपाचो प्रयत्न करतले. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.